नी सोता तुका हुस्क्या कोतीन सोता तुका खुशालपणा सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका दिसा पातळ उदेताना काळजांतले उदकां सोदता आजच्या दिसाचे चलुस्तो तुका दुनियाक भेटयता संकोशांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कोडे सोदता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां हे सकाळच्या दिसाक मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसा बेठीक. ह्या मिसांत मागुया आमी विक्टोरिया कुर्रे ही आमची भयणी पासत पयल्या वर्साचो उगडास तिची गोंयची आज तिचे पासत मागूंक आमकां आमंत्रण करतात. तशेंच मागुया फ्लोरिंदा फेर्नांदीस तिसऱ्या वर्साचो उगडास. तांकां सर्गीच्या बापान आपली शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागतना आज आपलो वाडदीस समरमतेल्या पासत मागुया. क्रावेर लॉपीस, इवलिन फेर्नांडीस, ओहाना वालिस, लावरा गोमिस, स्टेफी फेर्नांडीस. तांकां सर्गीच्या बापान खरीत आपल्या आशिर्वादांनी भरूंक कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फाव करूंक मागुया. आज आमी नोव्हेनाचो पयलो दीस पाळटा. मोंज सायबीनमांच्या मानाक सायबीनमाय देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत जियेली. सायबीनमायक आमी उलो मारया ह्या नोव्हेनांत आनी आमकां सगल्यांक आपल्या भुरग्यांक आपल्या माथ्याखाल राख आनी सांबाळ आनी भोव करून ह्या भिरांकूळ पिळेंतली आमकां सगल्यांक वाटाय म्हूण खतखत्यान हे मिसांत मागुया. आनी आमचें मागणें बरे भशेन जावंक, देवाक मानता ते भशेन जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं पातकांचें बोगसणें मागून मिसाचे भेटेक तयार जावया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. देवा सौभाग्य सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सोदपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाळे बाप्पा, भाग्योन आंकवार मारीक जेजूचे मायक आमी भक्तीन वोन दिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार. कुडी आत्म्याची भलायकी आमकां दी.
आनी तुजे शांतींत आमी सदांच जियेशीं कोर. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनान. आमेन. आमेन. भागयोंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, बरवंसो नासलेल्या हेरा मनशां परी तुमी कोणती बरी जायना जावं मनाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बाबार धरून मेल्यान तांकां देव ताचे बराबर परतून हाडटलो. सुम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवीं उत्तेल्यावती मेल्यान तांचे आदीं वेची नांव. तर हुकूम परगटल्या मान देवदूतांचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काश्या स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बाबार धरून मेल्यान ती पयलीं पुनर्जीवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवीं उत्तेल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर तांचे बराबर कुपांचेर उखलून वतले. अशें आमी सदांकाल सुम्या बराबर आसतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब. प्रितुमीची मुळसुबी करूंक परमेस्पोर हो पळय येता. सगळीं म्हणुया. प्रितुमीची मुळसुबी करून परमेस्पोर हो पळय येता. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पोराक वाखाणात. सेकानसेक प्रितुमी वयर देवाक सोड गितां गायात. ताचे महिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पर्जांक कळयात ताची कौतीक भिजविता. जबाब. प्रितुमीची मुळसुबी करूंक परमेस्पोर हो पळय येता. परमेस्पोर कितलो व्हड तो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें धरचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणोय, खाणयांतल्यो फकत वावल्यो. पूण आमच्या परमेस्पोरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब. प्रितुमीची मुळसुबी करूंक परमेस्पोर हो पळय येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकूंक दी ताचो गोणगोण. फळां सयत पिकाळ जमीन, पुरकटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुडगटूं कुशाल भरीत. जबाब. प्रितुमीची मुळसुबी करूंक परमेस्पोर हो पळय येता. मुळसुबी प्रितुमीची सगली न्हीद संवसाराची, पर्जांची कोडच्याक जोडटी. परमेस्पोर हो पळय येता. जबाब. प्रितुमीची मुळसुबी करूंक परमेस्पोर हो पळय येता. उद्गार. Sorvesporak swój son, sorvesporak swój son. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Sorvesporak swój son, sorvesporak swój son. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो.
इजाईयास प्रवादीचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराची कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोवडून आनी तें सेवका कडेन परतून दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलेलें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भास सोदतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हळें, हो झुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबाविणें तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात कफारनावांत तुवें जाय तें केलां म्हूण आमी आयकलां. ते हांगाय तुजे काशा गांव घरा कर. मागीर ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोसो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, थोडे म्हयने भितर आमच्या गोंयांत एलिसांवां आसतलीं आनी प्रत्येक राज्यांत तशेंच आख्खे भारतांत जेन्ना एलिसांवां आसतात, पॉलिटिकल पार्टीज आहात त्यो इलेक्शन मॅनिफेस्टो म्हूण दाखोळ करतात. हांगा गोंयांत दिल्लीक सावन येतले हो इलेक्शन मॅनिफेस्टो रिलीज करपाक. ह्या मॅनिफेस्टोचेर कितें आसता, फुडलीं 5 वर्सां आमी कितें करूंक सोदता तुमचे पासून, गोंयचे पासून, ताका इलेक्शन मॅनिफेस्टो म्हणटात. आज शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या वावराचो, आपल्या कार्याचो मॅनिफेस्टो दाखोळ करता. मिशन मॅनिफेस्टो ऑफ जिजस. फकत 5 वर्सांनूय आपल्याक निवडून काडूंक म्हणूनय हो मिशन मॅनिफेस्टो बाबा भयणीनो सुरू करता जेजू बापा कडसून आयला आनी पवित्र आत्म्यान ताचेर शिको मारला. तो मॅनिफेस्टो सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिशेक केला. अभिशेक म्हणजे एनॉयंटेड, अभिशेक म्हणजे माखला, म्हाका पवित्र केला. आनी ह्या मॅनिफेस्टोचें काम कितें? जेजू दाखोळ करता गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक नदर दिवंक, जुलुमांत सांपडलेल्यांक सोडोवंक. This was the manifesto, the mission manifesto of Jesus. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, भाग्यून जीव आमकां सांगता, संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण आपल्या पुता वयदिशी संवसाराचें तारण जावंक. This was the summary of the entire gospel. ओ बाबा भयणीनो, जेजूचो मॅनिफेस्टो, द मिशन मॅनिफेस्टो. आनीक आयज आमकां एक एकल्याक आमी हो मॅनिफेस्टो आपणायला आनी आमी हो जेजूचो मिशन मॅनिफेस्टो घेवन फुडें वयता.
जे भाशेन बापान जेजूक पाठयलो गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक तरेतरेचे सांकड्यांनी मांडलेल्यांक. कोयदी म्हणजे नॉट ओन्ली जस्ट द प्रिजनर्स हू आर इन कोलवाले, ते प्रिजनर्स न्हय, मोना काळजाचे गुलाम जालेल्यांक, तरेतरेच्या आचारांचे गुलाम जालेल्यांक, तरेतरेच्या वायटाक सांपडलेल्यांक सुटका दिवंक, भावार्थाची नदर नासलेल्यांक भावार्थाची नदर दिवंक, तरेतरेचे वायटाक आसलेल्यांक खरें मेकळेपण दिवंक देवान आपल्या पुताक जेजूक धाडलो. आनी हो वावर बाबा भयणीनो पवित्र सभेचो वावर. द मिशन मॅनिफेस्टो ऑफ जीजस इज द मिशन मॅनिफेस्टो ऑफ द चर्च. आनी चर्च म्हळ्यार आमी सगळीं, म्हणून आमी एक एकलो जेजूचे बरे खबरेचे गोवाय. आनी देखूनच ह्या वर्साचो गवळीक विशय आमकां म्हणटा आमचेशी राव. आमी जेजूक दिसान दीस उलो मारता आमचेशी राव. कितें करूं? तुजो मिशन मॅनिफेस्टो आमी ह्या संवसारांत साकार करूं. तुजो मिशन मॅनिफेस्टो जो तो तुवें दिलो, तुज्या बापान तुका दिलो आनी तुवें आमच्या हातांनी दिला, तो आमी पूर्ण करूं. बाबडीनो आमी सगळीं जेजूचे गोवाय जाल्यार हो ताचो मॅनिफेस्टो आज आमी फुडें व्हरूंक जाय. आमचे मदीं बरेपणान, मोगान, सोंसतीकायेन, समजीकायेन भरलेलें जिवीत जीव आमी तो फुडें व्हरूंक जाय. आमी ताच्या मोगाची आतयारां जावं. हे संवसाराचें रूप नवें करूं आमकां एक एकल्याक हें कार्य दिल्लें आसा. तोच जेजू थोड्या वेळान ह्या अवताराचेर येतलो. जाणें आपलो मिशन मॅनिफेस्टो त्या देवस्थानांत परगूट केलो. हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आज खरें जालें. कोणाक खरें जालें? जेजून खरें जालें. आपल्याच्या बापाचो मिशन मॅनिफेस्टो जेजू जाणा आसलो. देखूनच ताणें म्हळें आमकां एक एकल्याक आमच्या बावतिजमाच्या दिसाकतान आठयल्यांत धाडल्यांत आमकां जेजूचे बरी खबरीचे गोवाय जावं. तोच जेजू हो वावर करून आमकां आपल्या आत्म्यान बरो म्हूण हे मिसांत वांटो घेवन मागुया. सर्वेस्वरा मानून घे भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया. C33 पेज 42, C30 पान 40 भयणी भावांनो, हें आमचें बलिदान पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी हें बलिदान
तुका भेटयता. तिचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाळगता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो बोमोगाळ निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखाणटा. तुका वन निता हांव तुजी किर्ती पोरगुट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याचपदाची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकविलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मिळोवन आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता तुका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा खरोच पवित्र, तुन सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासाद समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. तुमचे रगताची कास नव्या आनी शासनीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रज्वलपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावभयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखान आमकां वांटून दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान. आमेन. जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आनी आमचो दिसवडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां रिवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटय आनी स्वराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडती पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. असो जेजू बापाची बरी खबर दुबळ्यांक परगटूंक आमचे मदें आयलो. हो जेजू आयज आमकां आपल्या जेवणांत पोसता. आमी ताचे बरी खबरीचे गवाय जावं. हे ताच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ले आमी सुभागी. सोमिया तुवें मुळचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू म्हाका तुजी गरज. कुमियाच्या वेळार आमी हें गायन गावुया. D15 पान 50 आनी 5 D15 पेज 55.
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बाप्पा, भाग्योदांकवार मरीत चौगडास करून सुर्गीच्या जिवीत दितेल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच अंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगताक सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालते पडी मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी. आमेन. बाबडीनो आससान आमी नवें सुरू करता मन साहेबांचे 5:30 वरांचेर तेर्स. तेच्या उपरांत आमी फुलां हाडल्यान जाल्यार साहेबांच्या पांयां दवरतले आनी 6 वरांचेर मीस आसतलें. एक एक दीस एक एक विशय विचून काडला. गोडीक विशय मनान धरून आमचे मदीं राव. आमी हांगा तशेंच केरांत हे मन साहेबांचें नवें जातलें. थंय 5:30 वरांचेर तेर्स आनी उपरांत मीस. सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या बरी खबरीचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाचे गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां. K7 पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां
सूर्याचे